वर्सां तुझ्या घरांत रावून तुझ्या सांगाताक हांवें काम केली, पूण हांवें केन्नाच पळोवंक ना तुवें तुजो हात प्रिन्सीचेर उखल्लो तो. म्हाक सोत कोऱ्यांनीच कोडू लागता न्हय. मिस्टर विनय, ह्या वेळार आमच्या घरात मोचे मध्ये आणि मोचे जुने मध्ये जे पळय कितें चलता ते जावन आसा आमचो पर्सनल मॅटर. के आणि तुवें तातूंत इंटरफियर जावपाची गरज ना. सो प्लीज कीप युअर ब्लडी माउथ शट. फायन. ओके फायन मिस्टर मा. पोशील जाल्यार तुझ्या फॅमिली मॅटर्सार आनी तुझ्या पर्सनल प्रॉब्लमाक विसॉल्व जावं आमकां व्हडलेशें इंटरेस्टूय ना. सो लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली. शुअर. म्हाका एक सांग, आमी केन्ना तरी तुका कितें वायट केला? केन्नाच ना. आमचे बिझनेस सुरू करूंक आमी तुझ्या लागच्यान रीण घेतला ना. तुझ्या बिझनेसाच्या रस्त्यार आमी केन्ना तरी आडखळ हाडल्या? केन्नाच हाडूंक ना. जाल्यार तूं आमच्या बिझनेसाच्या रस्त्यार आडखळ कित्याक हाडटा? बिकॉज इट इज ऑल पार्ट ऑफ बिझनेस. पार्ट ऑफ बिझनेस. दुसऱ्याच्या बिझनेसान आडखोडी घालून दुसऱ्याक काना उडयल्याशिवाय तू तुझ्या बिझनेसान वयर सरना. ना तर म्हाकाच पळय, जे स्वातंत्र्य हो तुजो घरकार बिझनेस करतलो तितले स्वातंत्र्य तुझ्या घरकाराचे बिझनेस पाड घालून हांवें बिझनेस केले आणि हांव म्हज्या बिझनेसान वयर सरलो. आणि जो मनीस दुसऱ्याचे बिझनेस पाड घालून आपूण आपले बिझनेस बसयता तोच जावन आसा एक सक्सेसफुल बिझनेसमॅन. चुकता मिस्टर मार्क, तू चुकता. कारण बिझनेस साहित्य बासाचे असता. एक चेडू ते शिंदुलकेच्या बाजारान आपली कूड विकता जाल्यार ते त्या चेडवाचे बिझनेस जावन आसा. ज्या बाजारान ड्रग्स विकतात तेवूय ताचे बिझनेस जावन आसा. सोर्याच्या बादांनी सोरो विकतात जाल्यार थोडे नवसागर विकतात पूण तेवूय ताचे बिझनेस जावन आसा. पूण जो कोण देवाक मानता तसले बिझनेस करता तोच बरो बिझनेसमॅन वर्तता. मिस्टर विनय, ही उतरां तुझ्या तोंडाक सोबना. Accept. बिकॉज यू आर नॉट अ बिझनेसमॅन. थोडे बरे बिझनेस करतात, थोडे वाईट बिझनेस करतात, पूण तू कसलेच बिझनेस करिना. तुझ्या लागीं क्रोडाची मशिनरी आसा पूण ती तुजी क्रोडाची मशिनरी घरा लागीं बेकार पडलेली आसा. देखून एक काम कर, ती तुजी क्रोडाची मशिनरी घरा लागीं बेकार पडलेली आसा ती मशिनरी कोणाकूय वीक आणि ते धुडवा कुस्तार एक आमलेट बसपाचो गाळो घाल. आणि एक तुझे घरकारीक सांगाता घेऊन आमलेट बसपाचे बिझनेस कर. जेवणाचे तरी पैसे कमयतलो. How dare you say that to me? मग जेन्ना मुशाच्या पोटात भूक लागता न्हय तेन्ना तो मनीस कितेंय करूंक शकता. पूण भूक सोंसलेल्या मनशाक भुकीची भिरांत दिसना. कित्याक ताका भूक सोंसपाची संवय आसता. पूण ती भूक म्हणटा ती भोगत तुमच्या सारख्या गरिबांक लागता, म्हज्या सारख्या गिरेस्ताक न्हय. म्हज्या लागीं दुडू आसा, दुडू. अरे दुडू 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 दुडू. What the hell are you talking about? जाणा जाऊ मिस्टर मार्क, दुडू देवान वयर काम करून खाला उडोवंक ना पूण मनशान संवसारान येवन दुडू केला आणि दुडवाक देवाचो साको दिला. जाणा जाऊ, money is the root cause of every evil. तू अशें म्हणटलो कित्याक तुज्या लागीं दुडू ना. इन अदर वर्ड्स, grapes are sour. Shame on you, Shrinal. Shame on you. अरे आजकाल दुडू कोणा लागीं ना. जे दुसरे स्टेटीतले लोक आमच्या गोंयांत येऊन लेबराचे काम करतात तांकां बाबड्यांक आमी घाटी म्हणटात. घाटिया लागीं पासून दुडू आसा. हासतो कित्याक ताची मदें एक बोट आसा. आमी गोंयकाराक कुल्ल्यो सावन मोडटा. एकल्या गोंयकारान मोलसीर घातलो जाल्यार ताची सायडीक दुसरो मोलसीर घालता. एकल्यान एसटीडी घातली जाल्यार ताची सायडीक दुसरो एसटीडी घालता. एका गोंयकारान सोऱ्याचे बाळ घातले जाल्यार ताची सायडीक दुसरो सोऱ्याचे बाळ घालता. पूण बायलो घाटी एकलो घाटी गोंयांत आयलो जाल्यार 3 म्हयन्यांनी आपल्या भावाक गोंय हाडटा आनी 3 म्हयन्यांनी आपल्या इश्टाक गोंय हाडटा आनी 6 म्हयने जाता म्हणसर आपले आख्खे फॅमिली काडून गोंया मोडटा. आनी जाणा जाऊ मिस्टर मार्क, च्या पिवंक वेताना पासून गाडग्याच्याच हॉटेलांनी वेता. पूण आमी गोंयकारांची हॉटेलां आसा ती सोडून भायल्यान गिरायक घालून. आयज गोंयकारान कुल्ल्यो जावन मोडपाचें बंद करून एकामेकाक सांगात दिलो जाल्यार आमच्या गोंयांत गरीब म्हणटा तो केन्नाच सुचलो नासलो. पुरो
तुमची भाषण ऐकून म्हाका वेळ ना देखून कितें सांगपाचें आसा ते देखीन सांगात आनी हांगासर मी वचून करा हांव मिस्टर एनर्ड त्याच्या आधी हांव तुका एक सुचोवणी करता ती तुझी मशिनरी मला लागीं बेकार पडलेली आसा ती मशिनरी म्हाका वीक तुझ्या चुचुऱ्याक हांव ती तुझ्या लागच्यान सुचुऱ्या या वेळार आम्ही हांगासर आयला की तुझी नसीहत आयकोंक न्हय पूण तुका शिटकावणी दिवं म्हाक तू तुझ्या दुडवाच्या फोर्सान तू दुसऱ्याक तुझ्या हाताच्यो कातपुटल्यो करून करून नाचूय पूण वसो एक दीस येतलो ज्या दिसाक तुका तुझ्या पातकाचे फारीकपण दिवचें पडटलें आनी त्या दिसाक तू दिमी घालून तुझे पातकाचे बोगसोणे मागून सोदतलो पूण दिमी घालूंक तुझ्या पांयाक आला सोंग नासची ना जाल्यार तुमचें भाशण दिवन आनी कितें सांगपाचें उरलां सांगपाचें जायतें आसा पूण बेऱ्याच्या संकाराक लोक आमी आमचो वेळ पिड्यार करूंक सोदिना पूण एक जालां सांग मिस्टर मा तुझ्या पातकाची फारीक कोण तुझी तुवें दिवचें पडटलें कित्याक पातकाची मोठी आसा माय बायको तपा आनी भुरगीं दिता ओय पापा ती कितें सांगता तें सोद जावन आसा पापा तू देव म्हणून सोड जावंक चिंती नाका तुवें देवाक न्हय पूण देवाक तुका रचला प्रिन्सी हे तूं उलयता प्रिन्सी ह्या वेळार तुवें तुज्या बापाक तेको दिवंक जाय आसलो आनी तूं हे धोवदिरेक तेको सोजमोनो ही धोवदिरी म्हजे धुवेचें मन कोड करून म्हजे मदें आनी म्हजे धुवे मदें फूट घालूंक सोदता मा तशें कांय ना तूं चिंता तशें कित्याक ती जाण आयज पासून ह्या संवसारांत जें हांवें कितें केलां तें म्हजे धुवे पासत केलां आयज पासून ह्या संवसारांत हांव जियेता जाल्यार फकत म्हजे धुवे पासत आनी जो मनीस म्हजे मदें आनी म्हजे धुवे मदें फूट घालूंक सोदता त्या मनशाक मात हांव बोगसणें फूट घालून आमकां दोशी करूंक सोदता ए माक प्लीज Papa, yes, we can stop it, Papa. प्रिन्सी मूव Papa, you must keep it Papa. Stop it. Nancy, away. Papa, stop it, Papa. Papa. प्रिन्सी मूव Papa. तू हे नाका शूट करचे पहिले माका शूट करचे पडटले. प्रिन्सी आता तू हे धोवदिऱ्या पासत मरोकूय तयार आसा प्रिन्सी आयज पासून तुवें फकत तुज्या बापाचो मोग पळयला पूण राग पळोवंक जर तर हांवें तुज्या पासत इतलें करून आखरेक तूं म्हाका तेको दिनासतना हे धोवदिऱ्या पासत मरोंक तयार आसा जाल्यार ह्या वेळार तुजो बापा तुका मारूंकूय तयार आसा